आज आम्ही असा थिवे या गावान तुम्ही ऐकलं असतले थिवे या गावान एक लालाकी बस्ती म्हणून असा जाल्यार मुद्दाम आम्ही विजिट करपाक गेल्ले या लालाकी बस्तीन पार्ट नंबर 27 या पार्टान लालाकी बस्ती येता। या बस्तीन 2010 एक डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली हांगा 35 घरां असली तेका हायकोर्टाची एक ऑर्डर असली की इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून जाल्यार आता हे इलिगल स्ट्रक्चर असताना पासून ह्या प्लेसीचेर आता मोर दॅन 100 घरां जाल्ली आसा आणि आयच्या दिसा पासून हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। पंचायत हेचेर कांयच लक्ष दिना कित्याक पंचायतीचे फूल हांगा सेटिंग चल्ला। हांगा फूल पंचायत तांकां सपोर्ट करता। हांगाले जो पयलींचो एमएलए आताचो जो एमएलए आसा निळकंठ हलर्णकर तो जेन्ना एमएलए आसलो तेन्ना तेणे हांगा हे बस्ती चालू केल्ली। त्याच्या नंतर हांगा किरण कांदोळकर येयल्लो तेणे हे बस्ती प्रमोट केली। त्यांचे हांगाले जे लोक असले इलिगल मायग्रंट असले तांकां तेने बिझनेस दिलो करून आणि आता परतो निळकंठ येयला तो तांकां प्रोटेक्ट करता। येदी व्हडली फायल आमच्याकडे आसा फुल डेमोलिशन ऑर्डर आसा। ही आख्खी फायल असताना पासून खंयचोच एमएलए खंयचोच पॉलिटिशियन ना जाल्यार पंचायतीतलो खंयचोच पंच मेंबर हेचेर एक्शन घेयना। हांगा जेन्ना आमी वोटिंग रोल चेक केलो हांगा पार्ट नंबर 27 जेन्ना वोटिंग रोल आमी चेक केलो जाल्यार हांगा 1127 वोट्स आसा आणि हेतून ऑलमोस्ट 300 ह्या हेतून 300 to 350 मायग्रंटांची वोट बँक हांगा जाल्ली आसा। हांगा एकाच हाऊस नंबराचेर 100 150 नावां आसात। भितर हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सगळे एकाच हाऊस नंबराचेर आसा। हे कशें जालां आमकां खबर ना। हांगा जर तुम्ही पळयत फर्स्टूच पेज हांगा 30 नावां आसा आणि 30 नावांक एक सुद्धा हाऊस नंबर ना। एका सुद्धा नावांक फुडल्यान हाऊस नंबर ना म्हटल्यार ह्या लेवलाचेर हांगा स्कॅम जाल्लो आसा। आणि आमी बीएलओ कडेन मिटिंगूय घेतला। बीएलओक ऑलरेडी आमी सांगला की आमी हेचेर कंप्लेंट फायल करतले आणि त्यांनी तेचो आपलो रिपोर्ट सामको बऱ्या रितीन ट्रुथफुल बऱ्या सेन्सान त्यांनी हांगा इन्स्पेक्शन करचे व्हेरिफिकेशन करचे आणि जी इलिगल वोट बँक आहा ती कॅन्सल करची। हांव थियेच्या लोकांक इतलेच सांगपाक सोदता की ही लालाकी बस्ती जावपाक जेन्ना थियेकार हांगा आमचो अरुण बाब आसा तेच्या वांगडी असले ते झगडटाले तेन्ना जर तुम्ही तांकां सपोर्ट दिल्लो जाल्यार हे जावचे नासले। पण आता अजून टाइम जावना। हे बस्ती आनी वाडोवपाक जायना। जे इलिगल आसा ते कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमकां रायट आसा तेंचे डेमोलिशनान घालपाक आणि डेमोलिश करपाक। जेन्ना इलिगल कितें घडटा पळय तेच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक आमी फुडें सरपाक जाय। आनी थियेकारांक सगळ्यांक मागता की आमी जर एक उरले जाल्यार असले लालाकी बस्ती आनी जावपाची ना। हे सेम निळकंठ हलर्णकरान कोलवाळे त्यांनी बस्ती क्रिएट केल्ले आसा आणि त्या बस्तीची मिटींग 2017 इलेक्शनाक किरण कांदोळकर जो तेन्ना एमएलए असलो त्यांनी कोलवाळच्या साळकर हॉलान त्यांनी त्या बस्तीतल्या लोकांक हाडून मिटींग घेतलेली आसा। म्हटल्यार ह्या दोगांयकूय ही वोट बँक जाय तेका लागून हे कोणूच हेचेर काय काम करिना। आमी पंचायतीन कंप्लेंट्स घातले। ही जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घेऊन आमी परते कोर्टान वयतले कलेक्टराकडे वयतले आणि जे हांगा इलिगल चल्ला ते आमी 100% स्टॉप करतले। पण हेका लागून आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय लोकांचो तेको जाय कित्याक आमचो गांव जर आमी राखिना जाल्यार कोण एमएलए ना जाल्यार कोण तरी आमदार ना जाल्यार हे पंचायत जे बसला पळय ते मात पासून राखपाचे ना। देव बरें करूं। डिमोलिशनाक घातलेले पळय ते केन्ना घातलेले 2010 डेमोलिशनाक घातलेले। हेची कितें एक्झॅक्ट डिटेल्स आहा पळय ते अरुण बाब तुमकां सांगतलो। 7 जुलय 2010 एका डेमोलिशन ऑर्डर काढली हायकोर्टान आणि फक्त सांगलें जेका खंय स्टेटस को ना ते डेमोलिश करचे म्हणून। त्या दिसा खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे नासली। मागीर हेंच्यांनी कितें करून हो आमचो एमएलए जो निळकंठ आहा तो तेजोच कलीग एक रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना एक पार्टी कलीग सो तेजे हेल्प घेवन ते सपोर्ट घेवन हेणें तांकां बेश्टी टेम्पररी ते स्टेटस को दिलो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि थंयच्यान ती सगळ्याक ते रिजेक्ट जायत गेली केस ती। आणि आयज कशें जाला आयज ते मागीर अपिलाक गेले वेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल थंय भायर पडली थंयच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले थंय भायर पडली देन दे वेंट टू हायकोर्ट थंय रिजेक्ट जाली। आयज खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे म्हणटा ती ना ते डेमोलिशच जावपा जाय। ते सो ते 36 स्ट्रक्चर थंयच उरले तेच्या भायर आनी 100 स्ट्रक्चर जाले। आणि आता ही लँड जी आहा पळय इट इज परचेज अंडर 18K सेक्शन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट। सो दिस लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड। लँड यूज प्लॅन आयज चेंज जाता फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट झोन जालो। आणि हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना जेका हो डॉक्टर जो आहा पळय ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर तर हेल्थ एक्टान तांकां एनओसी इश्यू करता वीच इज अगेन अ कंटेम ऑफ कोर्ट बिकॉज तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसतना तुमी ते दिवपाक शकना। बीएलओ आहा तो वर्च्युअल नंबर घालता तेंच्या घरांक इलिगल स्ट्रक्चराक नंबर कसो आसपाक शकता। सो तो वर्च्युअल नंबर घालून तो तेंचे वोट बँक तयार करता। सो फायनली वोट बँक पॉलिटिक्स आलो दिस इज लायक अ कॅन्सर टू द विलेज। ओके गांव सोंपतलो हितून इतलें सांगून ते बरें। तुम्ही हेल्थ ऑफिसराचेर अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केला? हेल्थ ऑफिसर अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट फायल करूं ना बट वी विल डू इट इन नियर फ्युचर बिकॉज
तेणे हांगा येवन पयलीं कशें आसता तेणी येवन सायट इन्स्पेक्शन करपाचें आसता ती तो करना. तेजो कोण तो ऑफिसर आहा पळय तेका तो कितें ते सेटींग करता आनी तेका तो एनओसी दिता तांकां. सो फायनली डिपार्टमेंट्स आर फोर्स टू गिव देम कनेक्शन. सो हेल्थ ऑफिसर जर स्ट्रीक रावत तो जर हांगा जर तांकां एनओसी दिना जाल्यार ते फुडें कन्स्ट्रक्शन जावंक शकना न्हू. सो सगळे कितें एवरीबडी हँड इन ग्लावज बेसिकली. पंचायतीक अपील केल्ले तुम्ही? पंचायतीक अपील चालूच आसा. पंचायतीक आमी थकले. पंचायतीक पार्टी सुद्दां केल्ली आमी हायकोर्टाक. पंचायतीन सांगला पळय आनी स्ट्रक्चर येवचें ना म्हणून. कळ्ळें. आतां हो जो एमएलए आहा पळय तेचो तांकां फूल पाठिंबो आहा. तो तेन्नाय करतालो आनी आतांय करता. नाल्यार पळय तेन्ना जो एमएलए आसलो पळय तेन्ना तुमकां गुगल इमेज आमी दाखयता तेन्ना कितले स्ट्रक्चर आहले आनी आतां हो परत एमएलए तो कितले जाले ते पळय. तो जर आपल्या गांवान जर अशें पाड घालूंक शकता दुसरो गांव कितें सांबाळटलो आनी आपूण येयला आनी म्हापशां रावला तो गांव सोडून आपणाचो. सो ते आमी थियेकार सोडून आनी खंय वचपाक शकना. आमकां गांव सांबाळपाकूच जाय. थँक्यू.